नुस्तेमारी खात्यान एला ओल्ड गोवा एस्टुरीन फिश फार्म हांगासर सुरू केल्ल्या पायलट प्रकल्पातली व्हायट लेग सुंगटां घेवपा खातीर पणजे नुस्तेमारी संचालनालयाच्या भायर व्हडा संख्येन गर्दी जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। एकूण 200 किलो सुंगटां विकून नुस्तेमारी खात्याक 70,000 रुपयाची येणावळ मेळ्ळी। नुस्तेमारी खात्याच्या एस्टुरीन फिश फार्म हांगासर सुरू केल्ल्या पायलट प्रकल्पातली व्हायट लेग सुंगटां घेवपाक पणजे नुस्तेमारी संचालनालयाच्या भायर व्हडा संख्येन गर्दी जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। ही सुंगटां घेवपाक पणजे नुस्तेमारी संचालनालयाच्या भायर नुस्तें मोग्यांची व्हडा संख्येन गर्दी उसळून आयिल्ली। 350 रुपया प्रति किलो दरान एकल्या मनशाक 2 किलो सुंगटां घेवपाची अट आशिल्ली। पयलो येवप्याक पयली संद मेळटली म्हणून नुस्तें मोग्यांनी सुंगटां घेवपाक दनपारच्या 1.5 वरां सावन व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। ही विक्री राज्यांतल्या नुस्तेमारी उपक्रमांक चालना दिवपाच्या हेतान नुस्तेमारी खात्याच्या पोरण्या गोंय आशिल्ल्या एस्टोरीन फिश फार्म हांगासर सुरू केल्ल्या पायलट प्रकल्पाचो हो भाग आसा। नुस्तेमारी खात्यान एकूण 200 किलो सुंगटां विकून हातूंत 70,000 रुपया खात्याक येणावळ मेळोवन दिली। कितें म्हणून आयिल्ले पेपराचेर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व म्हणून हे आहे। ती न्यूज ऐकून हांव हांगा फ्रॉम परवरी ओके हां पूण अजून हे कोणूच येवंक ना ऑफिसर ना एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी गुड। तुमकां पयलो प्रिफरन्स दिलो हय हय आनी एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी गुड। 2 किलो दिता न्ही रे येल्लो 4 किलो व्हरपाक स्टॉक करून दवरुया म्हणलें इल्ली इल्ली खावपाची मागीर। तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव शेख फैयाद। आं कितले रुपये किलो कितें सांगला? ओके कोण आतां दिता ही? फिशरीज डिपार्टमेंट ओके सो तुमी आतां केन्नाच्यान हांगासर लायनीक रावल्या? टायमींग बीन दिल्लो तुमकां? ओके म्हणजे एकटे 1 किलो 2